Now what happened now? No, the watchman also. So upon your property belongs to you. Saying they are putting it because of the children. But this should be put in villages, not in cities where we have all Wi-Fi. Each family has a Wi-Fi, each one has a phone with them. So why this is not so compulsory for the school children? And this is going to create harm for the full surrounding areas. The Wi-Fi school can take, no? Yeah, Wi-Fi the school can take if they want. आणि म्हजो बापूय 91 years आणि आवय 87 हे आसा टाटा टावर हे आयलो जाल्यार खूप त्रास जातले आणि कुशीकूय आसा वेंडी आसा हे आसा सगळे लोकांक बरी वायट ऑलरेडी एक टावर त्या सायडीन आयला वो दुसरो आयला पूण मदीं आयला हांगा सगळे भुरग्यांक त्रास आणि फॅमिलीकूय त्रास हांव रिक्वेस्ट करता ते बंद करून टावर आणि हांगाच ते खंयच येवपाचें ना म्हूण अशें गव्हर्नमेंटाचें बंद करपाचें व्हॅल्यू विलेज ना त्याच्याबद्दल ॲक्च्युली म्हाका काय खबर नासलें टावरा बद्दल हांगा स्कुला सायडीक वाज फॅमिली रावता तेणी म्हाका कॉल केलो आनी तेणी सांगलें म्हाका असो टावर येता म्हणून सो इमिजिएटली हांव येयलो आनी तांकां मेळ्ळो मागीर तेंचे थंयसर कोण ऑथॉरिटी कोण नासलेले जे कोण राजस्थानासून येयले इन्स्टॉल करपाक टावर हांव तांकां मेळ्ळो आनी तांकां सांगलें परमिशन खंय आहा म्हणून तेणें म्हणलें आमको कुछ मालूम नहीं लेकिन परमिशन है म्हणपा लागलो तो म्हटलें चालू करने से पहले म्हणजे तुमको मेरे को नाही म्हणटा सर ते म्हणपाक आमकां काय खबर ना म्हणून तांकां सांगलें सद्याक ते काम बंद दवर मागीर तेंच्यांनी म्हटलें काम ऑलरेडी बंद आहा कित्याक मशिनरी मोडल्या म्हणून तांकां म्हटलें कन्सर्न ऑथॉरिटीच्या मनशाक आफय हांव उलयता तेजे कडेन आनी मागीर तुमी कितें आहा तें मागीर पळया म्हणून ते मागीर तो फोन येवकूच ना मागीर ते लोक हांगासून ते हितून गेले PWDन गेले आनी तेंच्यांनी उलोवप जालें तेंच्यांनी सांगलें आमकां काय खबर ना म्हणून मागीर हांवें म्हाका प्रिंसिपलांनी फोन मारलो हांवें प्रिंसिपलाक फोन मारलो स्पेशली तुमकां कितें आयडिया काय म्हणून प्रिंसिपल म्हणलें आमकां काय खबर ना लास्ट टायम घालपाक गेले तेन्ना म्हणपाक आमी स्टॉप केला म्हणून सो मागीर आतां परत तेंच्यांनी म्हाका हांव रोखडो परत येयलो आतां ताका हांवें फोन मारलो त्या मनशाक तो मनीस म्हाका म्हणटा आमचे कडेन सगळें हें आसा म्हणून परमिशन आसा म्हणून फ्रॉम IT डिपार्टमेंटासून आमकां ऑर्डर येयला म्हणून प्रत्येक स्कुलान टावर घालपाचें म्हणून सो वी रिक्वायर्ड मोबायल कनेक्टिविटी सो हांवें आतां म्हाजें कशें आहा लोकांक जर आमच्या वाड्या वयल्यांक नाका हें जाल्यार कित्याक म्हाका लोकां वांगडा रावपाक जाय जर हार्मफूल आसा भुरग्यांक हार्मफूल आसा जाल्यार इट्स बेटर नॉट टू पुट इतलेंच म्हणून सांगता आनी काय I think it is harmful for everybody and also residential. So many houses are there. Besides this, there is another tower. This nobody said anything. Now they होगी रावल म्हणून आता दुसरी घातला. आमी होगी रावपाचे पोल हावन मरता आमी. तो फुल पोट इज गिवन टू देम. तो एक मारून आता हे मारून आणि मारून एक देन आम सगळ्यांक मारून उडयनी. Second thing in the school, they don't even have the children drinking water. आमचे थंय येता ते बेजार करता. Then toilet, water is essential, no? Then there are high tension this year wires, and the roof, the trees are engulfing it. If breeze comes, they will fall. High tension will reach, and many people will die. Then you will take action, or you all don't care for the common man. So basically, you think that the government should stress more on the facilities first? Yes, they don't have even toilet, this, that, like, and also. Children play here, they should keep a watchman if they are really interested. They have done a nice, very nice school for everybody, poor and means it is very nice thing. But if they are not maintained and they are not keeping a watchman,